त्या बायक घेवन त्या दोगांय वयतालीं आनी पीक केलें तेणें हिंगा म्हाजें कितें जालें तें खबर ना थिंग सो ताका हिंगा हांव हाटलें हे सायडीन चोयता म्हळ्यार ती गाडी ताका घेवन हिंगा बायकाचेर दोगूय जावन ती तो इस्कुलाचे हाडून गाड्या भितर हांवें चोवूं ना बाबा कितू जालोलें हांवें कांयच चोयलें ना तेंगेलें गाडी कितें हांव हिंगा आहलोलें हेचो हिंगा आनी ती ही वयताली ती पीक केलें आनी गेलें पूण ती गाडी कितको आयल्या काय हिंगा येतरी हांवें चोयल्या आल्टे म्हाका खबर ना गाडी हिंगा आयली आवय म्हणटा इतलें हांवें हय चेडा आहा तेजा तो मातशें तेका हें तो व्हडलो आहलोलो माल लागलो तेका कोणा येता आनी मातशें पांय बी पुण्या उठोन दवरा म्हाजी कितें घालून तेका वयलो कितले वर्सांचो चेडो तो इस्कुलान कॉलेजी वयता नांव कितें तुमचें म्हजें नेसी रोड आसा एक्सिडेंट जालो सो आमी स्पॉटार विजीट केलें आनी पळयल्यार कळ्ळें की एक अर्टिगा जी वास्कोच्यान चिखलेच्यान सेंट जेसिंटो सायडीन वताली आनी वन ज्युपिटर जी सेंट जेसिंटोच्यान चिखले सायडीन वताली त्या ज्युपिटराचेर एक लेडी आशिल्ली आनी एक भुरगो आशिल्लो सो ती ऑन द रायट शी वॉज ऑन द रायट सायड आनी अर्टिगा जी आसा आनी चिखलेच्यान सेंट जेसिंटो ती रॉंग सायडीन आनी अर्टिगा गेव अ डॅश टू द ज्युपिटर into which the lady and the boy who was with the said lady sustained some injuries and they are now shifted to Chikhlim Cottage Hospital. So now we will verify the further things and we will take further action.